शिटकावणी दिवन लेगीत मायनिंगाचेर कांयच निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान मायनिंग डिपेंडंट लोकांनी सोमारा आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। जो मेरेन मायनिंगाचेर निर्णय जायना तो मेरेन सदांच आमी हांगा येवन बसतले अशें मायनिंग डिपेंडंट उलयल्यात। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। पब्लिक मिटींग घेतलेली 1 तारखेक तिस्कार धारबांदोडा। त्या वेळार आमी क्लियर सरकाराक सांगलेले, जर तुम्ही मायनीचे ऑर्डिनन्स जर काढून घेवन मायनीचे चालू करिना जाल्यार आमी 11 तारखेच्यान आझाद मैदानाचेर धरणां धरतले आणि तो धरणा गव्हर्मेंटान अजून कांय डिसिजन घेवंक ना आणि तेका लागून हे सगळे मायनिंग डिपेंडंट जे आसात ते आज हांगा धरणा कार्यक्रमाक येयल्ले आसा। कितले वत आसतले हांगा? आमी 5 पर्यंत आसतले आणि फाल्यांच्यान तो कंटिन्यू जाता। फाल्यांच्या परत कंटिन्यू सकाळ डेली जो पर्यंत मायनिंग डिसिजन घेना तो पर्यंत। फक्त हांव सरकाराक तुमच्या मार्फत इतलें सांगूं शकता, म्हणजे आमकां सांगपाची हें आसा की जर सरकाराक जाय, कारण सरकारान रिसंटली म्हणजे कालच्या पेपराचेर स्टेटमेंट येयला की हो धरणा करचो न्हय, आमी कितें तरी करता म्हणून। जर सरकाराक अशें दिसता जाल्यार आमची कमिटी आसा, कमिटी कडेन तेंच्यांनी मिटींग आपयची, मिटींगेंत आमकां कॉन्क्रीट केन्नाच्यान मायन सुरू करता हें आमकां सांगचें आणि कमिटमेंट असो करचो। आमी सांजे 5कांच धरणा आनी प्रोसीड करचें हें सरकारान करपाक। आमी नाइलाज म्हणून हांगा येतात, कारण सरकार न्हिदता, अजुनूय जागो जायना, तेका लागून आमकां येवचें पडटा। कारण हें डिसिजन सुप्रीम कोर्टान डायरेक्टिव्ह दिल्या की तुमी मायनी सुरू करा। स्टेट गव्हर्मेंटाक दिल्ली आसा ऑलरेडी डायरेक्शन्स, ते करिनात आणि ते पळ वाटो काडटात। कारण आमकां अशें दिसता की तातूंत कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा, ह्यो मायनी खंयच्या तरी काडपाच्यो आनी पळ वाटो काडपाच्यो आणि त्यो ऑक्शन करपाच्यो आणि कोणाक तरी अडाणी ना जाल्यार आनी कोणाक तरी दिवपाच्यो, अशें आमकां दिसपाक लागलां, फिलींग येता आमकां तशें। रिव्यू पेटिशन खंयचें जर पेटिशन तूं घालतलो, क्युरेटिव्ह पेटिशन आसो, रिव्यू पेटिशन आसो सुप्रीम कोर्टान किंवा हायर अपील करतलो जाल्यार 90 days टायम आसता। तो 90 days टायम जावन गेलो तांचो।